मंगलम. हरी ओम. आजी आम्ही सर्वही रामभक्त लोक रामाल हे जन्मोत्सव आचरण करचेक परतगाळी मठांतू एकत्रित जालेली आसाची. आताची अनिल पैना आपल्याला वक्तव्यांत सांगले की कितलं वर्ष तुल्यान आमगेले हे परंपरेंतू हांगा राम कशी येवन स्थापन जालो इत्यादीक म्हणून लागी लागी आमगेले दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी आमगेले 6th स्वाम्यान हांगा राम लक्ष्मण सीता स्थापन केले. तदनंतर आमगेले हांगा राम नवमीच उत्सव नाजाल्यार ब्रह्मरथोत्सव आरंभ जाल्या म्हणून गे न्हू आमकां विशय पळोवच्याक मेळटा. म्हळ्यार लागी लागी आमगेले हे ब्रह्मरथोत्सव आरंभ जावन रामनवमीचे हे महोत्सव आरंभ जावन लागी लागी 360 वर्ष तरी जालेले आसा. हे 370 मठ स्थापन जावन 370 वर्ष जाले उरताले. कडे आरंभ जाल्या नंतर मठ बांधले. तशी मठ बांधून जाल्या नंतर हांगा रामनवमी उत्सव आरंभ जाल्या म्हणून दिसून येता. आणि ते आमगेले 7वे स्वामी दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वाम्यान हे एक रामनवमीचे ना महारथोत्सवाचे कार्य आरंभ करून दिल्या म्हणून दिसून येता. तेन्हेशीची आयच्या दिवसाक विशेष जावन आमी रामाल बद्दल आमी गुणगान करताची, रामाले चरित्रे बद्दल ऐकून घेताची. सो असले रामायण ऐकून घेताची. सो मस्तितले विशय आयच्या दिवसाक आमी रामाल बद्दल उडगास करताची. तेतकून आमगेल्यान तूं रामाल भजन आनी करताची उटू करताची. 2 शब्द आसाचे, एक भोजन आनी एक भजन म्हणून. तंतु व्यत्यास कसन की म्हळ्यार एक भोजन आसा एक भजन आसा. सो भजन आनी भोजनांत व्यत्यास कसन की म्हळ्यार एक मात्रेचे मात्र डिफरन्स. भजनाचे भ म्हणले अक्षरा यद्राक ओ म्हणले एक मात्रा ॲड केले म्हळ्यार ते भोजन जाता. आणि जर भजना यद्रा ओ म्हणले मात्रा ॲड करनाशी तशी दवरले म्हळ्यार ते भजन जाता. सो भोजन जावका जाल्यार ते भ म्हणले अक्षरा यद्राक मात्रा ते एक ॲड करका. ओ म्हणले एक मात्रा ॲड केल्यार ते भोजन जाता. भजनाक कसन मात्रा ॲड करका म्हूण ना. सो तात्पर्य कसन की म्हळ्यार भोजन करताना आमकां मात्रा आसा. यद्राक जर 1 किलो असल्यार उठू 1 किलो खावच्याक जायना. एक मात्रा आसा. तुगेल्या पोट्टाक लास्ट वच्चे 200 ग्राम मात्र. भजनाक कसने मात्रा ना. कितले भजन म्हणचेक जाता त्यातून ते भजन खावचेक लिमीट आसा. खायत बशे जायना. बट भजनाक लिमीट ना. कायम तुमी भजन म्हणत उरयत त्यातून ताका मात्रा ना. किंतु भोजनाक मात्रा आसा. त्यातून आयच्या दिवसाक संपूर्ण रामनवमी सकाळी तुल्यान रात्र पर्यंत खाली रामाले ध्यान जाता. सो त्या निमित्तान परतगाळ मठांतू इतले एक विशेष एक रामनवमीचे रथोत्सव हांगा घडत आसा. हांगाची एक विशेषत कसन की म्हळ्यार अनेक कडे रथोत्सवांनी जाता. किंतु हांगाचे परतगाळ मठाचे एक विशेषत कसन की म्हळ्यार दिवा रात्री सकाळी आणि रात्री उत्सव जाता. सकाळी आणि रात्री हवन जाता. आणि सकाळी आणि रात्री बलिप्रदान जाता. बाकी कडे कशी की म्हळ्यार दनपार मात्र बलिप्रदान उरता, रात्री उरना. सकाळी मात्र हवन उरता, रात्री उरना. ಕೆಲವು ಕಡೆ सकाळी रात्री उत्सव उरता. किंतु परतगाळी मठांतू दिवारात्री उत्सव, दिवारात्री हवन, दिवारात्री बलिप्रदान जावचे तसले खंयचे तरी आगमोक्त विधानान जावचे तसले खंयचे तरी कार्यक्रम असलेरी त्या परतगाळी मठाचे आमगेले हे ब्रह्मरथोत्सवाचे कार्यक्रम. सो इतलेक परिपाठ आगमोक्त विधी विधानान आमगेल हांगा कार्यक्रम उरता. आयच्या दिवसाक आता सांगले 550 कोटीचे एक रामतारक मंत्र जप अभियान कोरून आमी हे एक रामनवमी उत्सव हांगा घडत आसा. आजी आमगेले हे इतलो व्हड
मठ स्थापन झाल्यानंतर ना नवीकरण झाल्यानंतर फर्स्ट रामनवमी उत्सव हांग हे एक प्रांगणांतू हे इंदिराकांत भवनांतू घडत असा. आता पळया लोक कशी असता आशिल जाग वैके कमी दिसता, पहिलेचे तरी कमी दिशिलेची, आता केलेली वैके केलो पण ता कमी की कित्या म्हणून घेणं अशी दिसता. कित्या की म्हळ्यारी रामाले निमित्तानं इतला आकर्षित झाले की लोक म्हळ्यारी हांगा येत असाची आणि रामाला दर्शन घेऊन उठ लोक धन्य जाता असाची. मुकावील दिवसांतू रामाला अनुग्रह सर्व लोकांचेर अशी प्राप्त जावं म्हणून घेणं आम्ही विशेष कोण देवाला प्रार्थना करता. म्हळे आता सांगेल प्रमाणे रामाला कसन की म्हळ्यारी तो गुणानं तागेल आदर्शा निमित्तानं प्रसिद्धी आयले नाजाल्यार मस्तीत आसाची. किंतु रामाल मुख्य कसन की म्हळ्यारी तागेले चरित्र, तागेले गुण, तागेले आदर्शा निमित्तानं तागेल बद्दल आम्ही चिंतन करताच. त्या निमित्तानं आम्ही कसन रामायणा बद्दल एक थीम पार्क केले. त्या थीम पार्काक आम्ही नाव कसन दवरले की म्हळ्यारी आदर्श धाम म्हणून दवरले. रामाल आदर्श आम्ही थंय दाखवूच आसा. ऑडिटोरियमांतू नाजाल्यार 7D थिएटर कसन केल्लो आसा त्या उठूची माध्यमातुल्यान रामा दाखवूच आसा. म्हळ्यार कितें तरी त्या थीम पार्काक आमी आदर्श धाम म्हणून सांगिल्लो आसा. आतां थंय तुमी विज्युअली पळोवचें जाता. म्हळ्यार ताका कसकसन जावका ऑडिटोरियमाक थंय तुमकां साना साना व्हिडिओ करून घेवन रामाल आदर्श तुमकां पळोवचेक मेळटा. किंतु आज ही खाली आमी उतरान सांगताची तुमीची इमॅजिनेशन करून घेया. म्हळ्यार थंय तुमकां आनीक 4-5 म्हयन्या नंतर स्वता व्हिडिओन तुमकां पळोवचेक मेळटा. म्हळ्यार तशी आमी वेवस्था दवरिल्ली आसा. किंतु आज ही आयकून घेया आनी मुखावेल दिवसान तुमकां पळोवचेक मेळटा. म्हळ्यार रामाल एक व्हड गूण कसन की म्हळ्यारी केन्नाही म्हालगड्याल विरुद्ध केन्ना गेले ना, केन्नाही आवस बापसुले शब्दा भायर गेले ना. तेतकून आमगेलांतू 3 तरेचे कोंकणींत म्हणणी आसा की केलो पंत आवस बापूसू काम सांगताची, केलो पंत ते चेवडूंक करनाची, अशी आनी मस्तीतले संदर्भ येता तेन्ना सांगताची. कसन की म्हळ्यारी की चेवडूवान सांगून वैकेची, आवस बापसून सांगून वैकेची जर ताणें कार्य केलें ना जाल्यार तो अधमू. म्हळ्यार आवस बापसून ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें, अरे हे सांजे भितर काम कर का तूं हें म्हणून, तरीही चलो करना म्हण कुडेन तो अधमू. केलो पंत कसन जाता की म्हळ्यार ताका गोत्त उरता. किंतु वापस वापस बापूसू आवस बापूसू सांगत उरताच. सांगिल्ले नंतर करता तो, तदनंतर करता. त्या निमित्तानं तो मध्यम म्हणून घेता. करनाशिलो तो अधमू, सांगिल्ले नंतर करतालो तो मध्यमू, आनी सांगचे पयले कोण करता तो उत्तमू. तेतकून आमगेल रामू पुरुषोत्तमू. कारण कसन की म्हळ्यार दशरथ महाराजाक रामाक कसन सांगता आशिल्लें की म्हळ्यार तूं वनवासा वच का म्हणून सांगता. खंयचे बापसून आपणाल चरडाक पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम दवरून घेतले, त्याची बापसून तागेले तोंडान वनवासाक वच का म्हणून खंयचे तोंडान सांगचे. रामान तागेले तोंडा तुलेन ते शब्द येवका म्हणून राखत बशिल्ल ना. ताणें बापसून सांगका 14 वर्साक वनवासा वच का म्हणून. रामान तागेले बापसूल मनांत कसं नासता म्हणून आलोचन करून स्वता निर्णय घेवन तो वनवासा गेलो. म्हळ्यार सांगचे किंता पयलेची ताणें निर्णय घेवन तो वनवासा गेलो. त्या निमित्तान आमी ताका पुरुषोत्तम म्हणून आमी ताका उद्गार काडटात. आमी सांगत सांगत सकाळी एक पंत जागूका, एक पंत जागेल्यार उठना चलो, 4-4, 5-5 पंत जागेले नंतर तो उठता. तो गोत आसा फाल्यां ताका एग्जाम आसा, फाल्यां ताका खंयकी भायर वचचें आसा, उठूं गोत आसा, तरी हावस बापसून 4-5 पंत जागूका पडटा. हे आमगेल स्वभाव. रामाल स्वभाव तशी नाशिल्ले. सांगचे किंता पयलेची तो कार्य करता आशिल्ल्या निमित्तान तो पुरुषोत्तम म्हणून घेता आशिल्लो. दुसरें आतां अनिल पैन एक सांगलें इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल बद्दल की शत्रुता मरणानंतर शत्रुता दवरून घेवची न्ही म्हणून. हे गूण रामाक आशिल्ले. ते गूण कसन की म्हळ्यार रावणाले मरण जाले नंतर तागेले अंत्यक्रिया करका, आनी अंत्यक्रिया करच्याक
तागेल चोवडूंक कोणें ना. अक्षकुमार गेलो कडेरी, बाकीचे सर्वही तागेले कोण कोण भाव आशिल्लो, कुंभकर्ण तो गेलो. तशी प्रत्येक तागेले कोण कोण लागींच आशिल्ले, मेघनाद आशिल्लो तो गेलो. आतां अंत्यक्रिये करचेक तागेले कुटुंबांत आशिल्लो तसले एक व्यक्ती म्हळ्यार कोण म्हळ्यार विभीषण मात्र. आनी विभीषण हो रामालो भक्तू. रावणाल अंत्य जाले नंतर अंत्यसंस्कार करका विभीषण कसन सांगता की म्हळ्यार रामाल धर्मपत्नीक अपहरण करील तसले दुष्ट व्यक्ती हो, अनेक लोकांक त्रास दिले तसले व्यक्ती हो, हागेल अंत्यसंस्कार करची गरज ना. किसान म्हळ्यार दुष्ट व्यक्ती हागेल आनी कसले अंत्यसंस्कार करका खंयचे तरी हद्दू कसने तरी येवन घेवन क्रिमी कीट त्याची खावन घेवन वताले आनी अंत्यसंस्कार करचे गरज ना म्हणून घेवन विभीषण सांगता आसा. हें आयकल नंतर राम कसन म्हणत की म्हळ्यार विभीषणाक ना 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 तुवें खंडितही तुगेल भावाले अंत्यसंस्कार तूं करका म्हणून सांगता. विभीषण सांगता तुगेल धर्मपत्नीक ताणें अपहरण केलें तसले व्यक्ती असल दुष्ट व्यक्तीक तूं अंत्यसंस्कार कर म्हणून सांगता आसा हें कसन हें म्हणून सांगतना राम सांगता कसन की म्हळ्यार पळय तुगेल भाव रावणाक आनी म्हाका शत्रुता आशिल्ली, म्हाका आनी ताका द्वेश आशिल्ले आनी ताणें म्हागेल धर्मपत्नीक अपहरण केल्लें वैके सत्याची. किंतु कसन की म्हळ्यार तागेल आनी म्हागेल शत्रुता जिवंत आसे पर्यंत मात्र आशिल्ले, मरणा नंतर म्हागेल शत्रुता ना, मरणा नंतर शत्रुता वैकेची मरण जाता. आमी कसन करता की म्हळ्यार मरणा नंतर वैकेची कोणें तरी एकलो गेलो बा तांगेल्या कुटुंबाक ना अनेक खंयची कुटुंबाक द्वेश आशिल्लो आसल्यार तो गेलो म्हळ्यार हां तो एकलो गेलो वे म्हणून अशी हे. आनी तांगेले चेवडवांक तांगेले आनी उलोवचें वत नाका, तांकां आनी आमकां जम ना. अरे तुका आनी ताका जम नाशिल्लें उरतालें रे, तुगेले चेवडवांक वैके तशी शिकोवका वे, तशी कांय गरज नाशिल्ली. किंतु हेची बीज ते चेवडवाल माथ्यांत घालता, ताका आनी आमकां जम ना अशीच कंटिन्यू करका म्हळ्यार फुडें ना आमगेले ते शत्रुता अशी कंटिन्यू जायत जायत 200 वर्सां ताका एक लेगसी. आमकां न्ही तांकां 200 वर्सां तुल्यान जम ना म्हणून त्याची एक लेगसी. रामान तशी केन्नाही केलें ना. केन्ना शत्रू मरण जालें तागेले वट्टू कसन एक शत्रुता आशिल्ले ते वैकेची मरण जालें म्हणून घेवन विभीषणा सांगून विभीषणा कडच्यान रावणाले अंत्यसंस्कार केले. असल गुण येवका म्हळ्यार त्या रामालेक मात्र साध्य. त्या निमित्तान हे आदर्श हे उठू आमी आमगेल जिवनांत पालन करता. असले संदर्भ आमकां वैके येता तेन्ना आमी रामाले फुटपा कसन ताण चल्ला ते हेज्जेचेर हेज्जे घालून आमी वैकेची चल कापडता. इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक कसले एक लिंक जाता की म्हळ्यार तांणी वैकेची हेची रामदेवाक पूजन केलें. त्याची रामदेवा पूजन करून 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 ते रामाले गुण आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक आयले. कशी की म्हळ्यार हांगा एक पर्तगाळी मठाक तेणे एक भंडकोर म्हणून घेवन कशिल्ले. तांगेले नांव आतां आमकां समय याद येता ना. आमगेलो तांगेले घराणे एक भांडारी की खंयची एक कुटुंबाचे भांडारी म्हणून घेवन खंयची एक कुटुंबाचे ते तेन्ना कालांतू मस्तीतले चोरी करचे ना जाल्यार लूटखोर करचे असल तरेच्यांनी उठू करता आशिल्ले. सो आमगेले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेल कालांतू तो भंडखोर व्यक्ती हांगा आयलो. हांगा येवन घेवन पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक ताणें बंदूक दाखोवन स्वाम्याक कडच्यान कसकसान भांगर हे त्याने आशिल्ले ते उट्टूची चोरी करून म्हळ्यार स्वाम्या कडच्यान घेवन आनी तेन्ना आमगेलो ढेंपो आशिल्लो तेन्ना वैकेच्या पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेल कालांतूची ढेंपेले घराणे संबंध आशिल्ले. तो ढेंपो हांगा आयलो स्वाम्या भेटूक. ढेंपो हांगा आयला म्हळ्यार कितें रे ते कोण भंडखोर व्यक्ती आशिल्ले तांणी वैके हांगा आयले. कारण कसन की म्हळ्यार पोर्चुगीज रूल आशिल्ले. सो पोर्चुगीज रुला निमित्तान तांकां एक पारदांव जावंक आशिल्लें. पारदांव म्हळ्यार तुमगेले आतां कालाक बेल म्हणटाची. जेलांत घाल्यार तुमी कशी एक बेल घेताची तशीच हांकां भंडखोर आशिल्ले निमित्तान हांकां जेलांत घालताची. तातकून जेलांत घालचे नाका म्हळ्यार कितें रे हांणी ते एक पारदांव तांकां जावंक आशिल्लें. आनी ते
कोणे तरी एकलो बरो इन्फ्लुएन्स आशिल्लो तसले व्यक्तीन जर घाल म्हळ्यार तेन्ना तांकां तें मेळत आशिल्लें. आनी पोर्चुगीज कालांत तूं तेन्ना इन्फ्लुएन्स आशिल्लो तसलो व्यक्ती म्हळ्यार तो ढेंप मात्र. आनी तो ढेंपो पर्तगाळी मठाक आयला म्हणून तांकां विशय कळ्ळो. त्या निमित्तान ढेंप्याक तांणी हें करून घेवन आमगेले स्वामी वैकेची ढेंप्याक कसनय जायनाशी उरका म्हळ्ळें कितें तरी ताका निपोवन दवरिलें आनी ढेंप हांगा आयला म्हणून हें केलें. किंतु तांकां 100% गोत आशिल्लें की ढेंप हांगा आयला म्हणून. तातूंत स्वाम्याक तशी त्रास दिवन गेनू ढेंप्याक आपोसून गेनू आतां तुमी कशी दारल्यान धोती आनी न्हिसले कशी तुमगेल्या बॉर्डर आसा ते वस्त्राची बॉर्डर आसा. किंतु ढेंप्याल हाका तेन्ना झरी बॉर्डर आशिल्लें ते मोस्ट व्हॅल्युएबल आशिल्लें त्यांनी आनी घालता आशिल्ले ते झरी बॉर्डर आशिल्ले धोती वयके घेवन गेले तांणी. म्हळ्यार तितले व्हॅल्युएबल ते भांगराच की म्हळ्यार रुपे झरी की कसकी आशिल्ले. सो ते झरी धोती वयकेच घेवन गेनू स्वाम्यान भांगर वयके दिले. किंतु ढेंप्याक कसनय जायनाशी उरका म्हणून गेनू स्वाम्याल त्या व्यक्तील रक्षण केलें. सो अशी जावन गेनू ते हे सर्व भंडकोर हे कारवार सायडाक गेले. कारवार सायडाक गेलतना थंय लोकांनी धरलें तांकां. कित्याक म्हळ्यार बॉर्डर क्रॉस जाता आसच. बॉर्डर क्रॉस जाता अशें म्हणटना पोर्चुगीज हांगा तुलें कारवार येता आसा म्हण कितें तरी तांणी पोर्चुगीज हाय कमांडाक तांणी हे विशय सांगले की अशी अशी भांगर हे ते आनी हें जाल्लें म्हणून. आनी हे विशय कशी 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 स्प्रेड जावन गेन पर्तगाळी मठाक पावले की आमगेले भांगर कसन आसा ते कारवार जंक्शनाक मेळ्ळे आनी ते वापस आतां पोर्चुगीज टेरिटरीक पावता म्हणून. हे विशय कळ्ळे नंतर ढेंपोन स्वता हे घेवन गेनू कडे विदीन 2 वर्सां भितर गेल्ले तसल भांगर वापस मठाक येवची तशी ताणें हें केलें. सो हे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले कालांतू ते भांडारी कुटुंबान केलेले तसले हे एक व्हड अपराध. पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान जाले नंतर आमगेले पद्मनाभ तीर्थ स्वामी आयले. पद्मनाभ तीर्थ स्वामी जाले नंतर आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आयले. इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे स्वामी. पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 18वे स्वामी. त्रास जाल्ले 18वे स्वामेल कालांतू. इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल कालांतू तांगेले कुटुंबाचे व्यक्ती तांगेले कुटुंबाचे घराणे तर्फेन स्वाम्याक एक पत्र आयलें. पत्र कसन की म्हळ्यार हो कोण भंडकोर आशिल्लो ताका काला पाणी दंड म्हणून घेवन ताका दिल्लें. काला पाणी दंड म्हळ्यार ताका ते अंटार्टिकानी तुमगेले अंडमान निकोबारा लेगी एक जैल आशिल्लें आनी काळकांतूची तांणी उरका जीवन पुर्ती काळकांतूची उरचे तसले एक शिक्षिते. आनी ते व्यक्ती कोण तो भंडकोर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक त्रास दिले ताका ते काला पाणी दंड शिक्षा ताका प्राप्त जाले. ताका ते काला पाणी दंड प्राप्त जाले नंतर तागेले थंय मरण जालें. आनी मरण जाले नंतर तागेले अंत्यक्रिये करचेक ते शरीर तांकां दिलें ना, फॅमिलीक दिलें ना. आतां फॅमिलीक प्रॉब्लम कसन जालें की म्हळ्यार तागेले शरीर नाशीची अंत्यक्रिया कशी करचे म्हणून घेवन प्रश्न आशिल्लो. तातूंत तांगेले कुटुंबाचे कोणकी व्यक्तीन आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक पत्र बरयलें आनी हो काला पाणी दंड घेवन गेन तसले व्यक्ती तागेले शरीर थंय त्याग जालें. तागेले शरीर आमकां ना आनी आमी कशी करचे म्हणून घेवन स्वाम्यान आमकां निर्णय दिवका म्हणटना स्वाम्यान पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक त्रास दिल्लो व्यक्ती म्हणून घेवन स्वाम्यान कसनेची मनांत दवरून घ्यान अशीची आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी ही वृंदावनस्थ जाले. आनी आतां हो व्यक्ती वैकेची तागेले कसन आसा जीवन तागेले ही मरण जाल्लें आसा आनी आमी शत्रू घेवन घेवन बसनाची म्हणून घेवन स्वाम्यान तांगेले पत्राक उत्तर दिवन घेवन पालाश विधी करून घेवन तुमी तांगेले अंत्यसंस्कार करचे जाता म्हणून स्वाम्यान ताका पत्र बरोवन घेवन दिलें. म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान मनांत दवरून घेतिल्लो आसल्यार आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक त्रास दिले तसले व्यक्ती ताका आनी आमी कितें परिहार बरोवका म्हणून नेग्लेक्ट करीत अशें. इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान तशी नेग्लेक्ट करनाशीची बरें करून पत्र बरोवन घेवन तांकां त्या संदर्भार मार्गदर्शन केलें. म्हळ्यार आमगेले ते रामाले पूज केल्ले निमित्तान आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक तसले एक गूण आशिल्लो म्हणून घेवन आयच्या दिसाक सांगचेक आमी इच्छा पावता. म्हळ्यार रामालेक
अनेक आदर्श कसन की म्हळ्यारी आपल्या धर्मपत्नीला अपहरण जलतना धर्म ताणे सोडील ना आमगेलंत कसन जात की म्हळ्यारी जर कसने तरी एक फॉर एन एक्झाम्पल श्राद्ध आयला बा तुका उड घासू ना श्राद्ध फाले की परां भितर आसा तेन्ना तुम्ही कसन करता की म्हळ्यारी श्राद्ध पोस्टपोन करता विना हा तुगेल काम तू पोस्टपोन करना आयज काल मानात तुमकां गोत आसा भटमा मालेगी कॉल करून घेनो बापसूल श्राद्ध आसा म्हाका कसकी एक अर्जंट मिटींग आसा भायर तुल्यान फॉरेन डेलिगेट्स येवचे आसा म्हाका त्या डेटाक हांव फुल्ल मिटींगांनी आसा म्हाका त्या दिवस श्राद्ध न्ही करचें जायना म्हणटना भटमा मालेगी एक विचार घेवन घेवन एक द्वादशी नाजाल्यार अमावास्या दिवसाक तुमी पोस्टपोन करताची म्हळ्यार आमकां जावंक आशिल्ली तशी आमी आचरण करताची. रामान तशी केलें ना. रामाक केन्ना आपल्या धर्मपत्नी सीता अपहरण जाले नंतर विषय कळलो रामानच पळय डायरेक्ट सीता सोदची कितेरीची आपल्याला हें केलें ना. मध्ये चातुर्मासांनी येता. आतां स्वामी कशी चातुर्मासा टायमार खंयी प्रयाण करनाची एक कडेन बशिल्ली उरताची तशीच रामान वैकेची आपल्या धर्मपत्नी अपहरण जलतना मध्य केन्ना केन्ना चातुर्मास आयले तेन्ना रामान चातुर्मास कोरनूची कडे सीता अन्वेषणा गेला म्हणून घेवन दिसून आयला आसा. आमकां जर आयला असल्यार प्रॉब्लम चातुर्मास मुखाल वर्स करे आत्तां आमी पयलें हें काम करून घेवया म्हणटा आशिल्लें. असल कसं नाही तरी तुमगेल कुटुंबान जाल्लें असल्यार औंद वर्स चातुर्मास सोडे मुखाल करचें जाता आतां कसन पयलें हें एक करया म्हणून घेवन तुमी आलोचन करता आशिल्ले. बट रामान आपल्या धर्मपत्नील रक्षण केलें किंतु आपल्या धर्म कसन आसा चातुर्मास व्रत करताना संचार करचे न्हय प्राणी पशु लोकांक त्रास जाता म्हण कसन एक धर्माचरण आसा तें रामान परिपालन केलें. म्हळ्यार एक सायड ताणें आपल्या दाम्पत्य जिवनाचे वैकेची रक्षण करूसून घेतलें आनी एक सायड धर्माचरण वैकेची केल्लें आसा. सो अशी दंपती मध्ये एक प्रीती विश्वासू उरका म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा. एक सिंपल जावन घेवन सांगता म्हळ्यार एक 100 वर्साचो वयोवृद्ध तसो एक व्यक्ती 100 वर्ष ताका आनीकची स्ट्रॉंग आसा हेल्दी आसा बरें स्वास्थ्य आसा. उठूलो का आश्चर्य हाका 100 वर्ष जाले हो आनीकची घटमुटी आसा कसन सिक्रेट म्हणून घेवन विचार का म्हणून घेवन एकल्यान ताका प्रश्न विचारले तुमकां 100 वर्ष जाले आनीकची तुमी घटमुट्ट जावन घेवन आसाची कसन ताका सिक्रेट म्हणून घेवन सांगितना तो मनुष्य कसन सांगता की म्हळ्यार की आतां म्हाका 100 वर्ष जाले हांव घट्टमुट्ट आसा ताका एक सिक्रेट आसा. कसन सिक्रेट की म्हळ्यार हांव लग्न जावन घेवन 75 वर्ष जालें म्हाका म्हळ्यार 25 वर्सार लग्न जालें तागेलें. आतां लग्न जावन घेवन 75 वर्ष जाले आनी हांव लग्न जालतना बायलेक एक प्रॉमीस केलें हाका 100 वर्स आनी बायलेक 98 वर्ष दोगी लोक घट्टमुट्ट आसाचे. आनी हांव एक बायलेक एक प्रॉमीस केलें कसन की म्हळ्यार जर तुगेले आनी मागेल मध्य वाद विवाद जाल्ला बा तुगेले आनी मागेल मध्य वाद विवाद जाले तांतू कोण सोलवता कोण लूज जाता ताणें 5 मैल ताणें वॉक करका म्हणून घेवन 5 मैल वॉक करका म्हणून घेवन आनी दिवसाची कसने ना कसने एक आमगेल मध्य जाता आशिल्लें ना 3 उलयला आनी तो हें जालें आनी एवरी टायम हांवची हारता आशिल्लो त्या निमित्तान दिवसाची 5 मैल वॉक करता आशिल्ल्या निमित्तान आज 100 वर्ष जावन घेवन हांव घट्टमुट्ट आसा म्हणून घेवन सांगता. कडेरी ताका आश्चर्य त्या जालें ना तुमी 5 मैल वॉक केल्ल्या निमित्तान तुमकां 100 वर्ष जाले तुमी घट्टमुट्ट आसा बायल कशी घट्टमुट्ट उरली. वॉकिंग केलें तूं घट्टमुट्ट आसा ओके बायलेक 98 वर्ष कसन ताका एक सिक्रेट आसा म्हणतो. सिक्रेट कसन की म्हळ्यार हांव प्रॉमीस केल्लें 5 मैल हांव वॉक करता आसा म्हणून घेवन बायलील कसन हें की म्हळ्यार हांव 5 मैल वॉक करता की ना म्हणून घेवन 5 मैल ती वैके करता आशिल्ले. सो त्या निमित्तान दोगी लोक हे एक दंपतीले लक्षण बामणान मात्र न्ही बायलील सहकार वैकेची लागता बामून वॉक करता की ना म्हणून घेवन बायल वैकेची 5 किलोमीटर की 5 मैल वॉक करता आशिल्ल्या निमित्तान ती वैकेची आरोग्य प्राप्त जालें.
सो एक दाम्पत्य जीवनांतू दोन्ही लोकांमध्ये जर प्रीती विश्वास उरल म्हळ्यारी त्यांना तांगेले जीवनांत कशी जाता म्हण कितें हें सांगलें. आनी त्याची जीवन आमगेले आदर्श रामाल हांतू वैके आशिल्ले. ती पत्नी अपहरण जाल्यार वैकेची, रावणान तितले प्रलोभन दिल्यार वैकेची, तिगेल कसन एक विचार आसा त्या विचारान तूं तीन केन्नाय हें जालें ना. त्यातून तिका पतिव्रता म्हणून घेवन आमी सीता देवीक आमी संबोधन करताची. सो अशी एक प्रीती विश्वासू दंपती मध्ये आशिल्ल्या निमित्तान आज आमी ते सीतारामाले विशय आमी जगाक सांगताची. आज मला विषय सांगताची किंतु खरे जर दंपती जर कसने तरी आस म्हळ्यार ते सीताराम म्हणून घेवन आमी सांगता पडटात. किंतु ते आज आमगेल्यान तूं ते येताना आमी शहाजान मुमताज हेचीची सांगता बसलेची. सो न्ही ते एक विशय विंगड, बट खरे आम्ही लोकांना एक प्राऊड आम्ही सांगता की सीता देवी जर अपहरण जावन त्या सायडा गेल्यार वैकेची तीन तिगेल खंयचेही एक प्रलोभन दिल्यार वैके तिगेल कसन एक गूण आसा तीन केन्नाही सोडून दिल ना. सो त्या निमित्तान असले एक दाम्पत्य जीवन चलयलें तसले आज रामाले उत्सव हांगा घडत आसा. त्या न्हयशीची आतां उत्सव घडत आसा. आतां आमी कशी पालन करची की म्हळ्यार भक्ती रूपान आमी पालन करता. आशिल्ल्यान तूं श्रेष्ठ कसन की म्हळ्यार आमकां भक्ती मात्र देवाचेर करचेक एक अवकाश मेळटा आमकां. कोणकी सांगलें कसन श्रेष्ठ आसा कशी म्हणून घेवन हें करतना आशिल्ल्यान तूं घट्टी वस्तू कसन की म्हळ्यार लोह हें पळय आतां मायक आसा हें घट्टमुट्ट आसा. किंतु हाजेन मारल्यार आमकां त्रास जाता. घट्टमुट्ट आसा, दोन मारले म्हळ्यार आमकां दूख चाल जाता. कितलेही घट्टी लोह असल्यार वैकेची ताजे किंता घट्टी एक आसा ते कसन की म्हळ्यार उज्जो. लोह कितलेही घट्टी उरल्यार वैकेची उज्ज्याचे संपर्क आयले कुडेन ते संपूर्ण मेल्ट जावन घेवन वता. ते उज्जे किंता घट्टी जावन घेवन आशिल्ले तसले आनीक श्रेश्ठ जावन घेवन आशिल्ले तसले कसन की म्हळ्यार ते उद्दा. ते उज्ज्याकची निवोसून घालचे तसले शक्ती कोणाक आसा की म्हळ्यार उदकाक आसा. लोहाक नाजाल्यार आमगेले हे कब्बिणू कसन म्हणटाची रॉड कसन आसा ते मेल्ट करता तसली शक्ती उज्ज्याक आसा. उज्ज्याक शांत करता तसली शक्ती ते उदकाक आसा. आनी उदकाकिंता श्रेश्ठ कोण की म्हळ्यार मनुष्य उद्दाची पिवन सोडता. उद्दाची त्या निमित्तान मनुष्य श्रेष्ठ. मनुष्याकिंता श्रेष्ठ कोण की म्हळ्यार मरण त्या मनशाकची मरण करून घालता. कित्याक म्हळ्यार मरण आयले कुडेन मनशाक वैके मरण आसा. तेतून उदकाकिंता श्रेष्ठ मनुष्य आनी मनुष्याले मरण जाता आशिल्ले निमित्तान मरण हें श्रेष्ठ. आनी मरणाकिंता श्रेष्ठ कोणें तरी आसलें म्हळ्यार ते भक्ती म्हणून सांगलें. कितें की म्हळ्यार जर तो भक्ती केलो म्हळ्यार यमराजा तुलेन वैकेची त्या व्यक्तीक वापस वांचून हाडची तसली शक्ती आसा म्हळ्यार त्या भक्तीक मात्र आसा. आनी तसलें एक उदाहरण तुमकां दोन कडेन पळोवचेक मेळटा. एक प्रल्हाद रायाले हिरण्यकशिपून कितले त्रास दिवन कितले ताका मरणाचे तोंडाक घातल्यार वैकेची विष्णूचेर दवरिल तसले भक्ती निमित्तान कितले ताका त्रास येवो कितले मरणांतल्यान तागेले तोंडांतल्यान तो भायर आयला. ते कसले कायल की म्हळ्यार भक्ती निमित्तान. हे दादल्यांक जालें. बायलांक एक थोडे सांगे. बायलांक म्हळ्यार सती सावित्री म्हणून तुमी आयकल उरताले. सत्यवान म्हणले का हक्का ते आपल्या बामणाक रक्षण करची कितेरी तिणें ज्येष्ठ पौर्णिमाक आमी वटसावित्री व्रत करताची बायलांनी. कित्याक की म्हळ्यार मागेल बामणाक उत्तम आरोग्य म्हणून. तशीच हाक मरण आयलतना यमराजा तुल्यान वचून घेवन आपल्या भक्तीन आपल्या बामणाक हाडूसून घेतली तसली व्यक्ती म्हळ्यार ती सती सावित्री म्हणून सांगताची. त्यातून मरणाकिंता श्रेष्ठ कसने तरी असलं म्हळ्यार त्या भक्ती. आनी त्या भक्ती आयच्या दिवसाक रामनवमी दिवसाक रामाचेर कर काम म्हणल्याची आयच्या दिवसाक आमी तुमकां उपदेश करत आसाची. सो सर्व ही लोकांना आयच्या दिवसाक ते रामाले भक्ती करका. आनी कसन की म्हळ्यार आमगेलांतू उट्टू लोकांक गोत आसा रामायण गोत आसा महाभारत गोत आसा उट्टू गोत आसा. बट कसन की म्हळ्यार इम्प्लिमेंटेशन थोडे कमी. इम्प्लिमेंटेशन की म्हळ्यार गोत आसा किंतु केलो करता केलो इग्नोर करताची. तांतूय एक
उदाहरण दिवन सांगता जाल्यार एक हॉटेला लागीं एक हॉटेल आशिल्लें. त्या हॉटेलाचेर एक कसन बरयलें की म्हळ्यार तुम्ही कसनेय खायाचे, तुम्ही कसनेय खावचे कडना, कसनेय पयशे दिवका म्हणना, फुल्ल फ्री कसन जावका तुम्ही खायाचे. बट ताजे मुखार आनीक कसन बरयलें की म्हळ्यार खाल्ले नंतर थोडे लोकांक पोटात दूख चाल जातालें, थोडे लोकांक वॉमिट जातालें, थोडे लोकांक आनी कसने तरी जातालें. ताजे बद्दल आमी काळजी न्हय म्हणून सांगलें. कोणे तर हॉटेला वतावे, कोणेही वचनाचे. फर्स्ट लायन बरें दिसलें, सेकंड लायन पळयले नंतर कोणेही हॉटेलाक गेले ना. तदनंतर आनेकलो एक बस आशिल्लें, त्या बसार बशिल्ले. बरयलें कसन की म्हळ्यार खंयी प्रयाण करा, उट्टू लोकांक फ्री म्हणून बरयलें. खंयी प्रयाण करा, कशी प्रयाण करा, कितले लोकांक घेवन प्रयाण करा, उट्टू लोकांक फ्री म्हणून बरयलें. किंतु ताजे द्राक आनी कसन बरयलें की म्हळ्यार मदे मदे ब्रेक फेल जाता उरता ताजी जबाबदारी ना म्हणून सांगलें. फ्री बरयलें, बट ब्रेक फेल जालें म्हळ्यार फाल्याक कसन तरी एक्सिडेंट जावे तर मरण वचेत. सो गरीब आशिल्ली व्यक्ती वयकेची, खिशान पयशे नाशिल्ली व्यक्ती वयकेची बसार चडिल ना. कित्याक की म्हळ्यार ताण तशी बरयल्या म्हणून. तिसरें कसन जालें की म्हळ्यार एक नर्सींग होम आशिल्लें. त्या नर्सींग होमा येद्रा कसन बरयलें की म्हळ्यार कोणेय येया, कशी तुमगेलें आरोग्य उरो, कॅन्सर उरो, हार्ट अटॅक उरो, कसने उरो, कसने औषधाक, कसने रोगाक तुमकां हांगा आमी विनाशुल्क टोटली फ्री तुमकां हांगा आमी ऑपरेट करयत. आनी कसने तुमगेलें ऑपरेशन की कसने उट्टूची स्कॅनिंग की उट्टू करतात, किंतु तुमगेल्या प्राणाची जबाबदारी ना म्हणून सांगता. सो गरीब आशिल्ली व्यक्ती वयकेची त्या नर्सींग होमाक गेल ना. म्हळ्यार त्या हॉटेलाचे फर्स्ट लायन पळयलें तें बरें दिसलें, सेकंड लायन कडेन पालन केलें. असल हाका हांव हॉटेलांत प्रवेश करना, पोटात दूख जातालें ना, फाल्यां म्हाका मरण येतालें, ब्रेक फेल जालें, हांव असल बसार हांवें चडचें न्हय म्हणून सांगलें. हो मारया म्हागेल्या प्राणाची गॅरंटी दिना, हागेल हॉस्पिटला हांव वचून कसं करचें म्हणून तो हॉस्पिटला वयके गेलो ना. म्हळ्यार हें उट्टू पालन केलें. वन सायड आमी पालन केलें, आनीक सायड देशांतू उट्टू कडेन बरयल्लें आसा की मद्यपान पी नाकाची, सोर पी नाकाची, सिगरेट मार नाकाची, गुटखा खाय नाकाची, ताच्यान तुकाही वायट जाता, कुटुंबाकय वायट जाता म्हणून वेळोवेळी बरयलें वयकेची, ते बरयलें वयकेच त्याचीय खायत आसाचे आमी. सो हे दोन तरेचे आमगेलें इम्प्लिमेंटेशन. एक सायड पळोवंक न्हू सोडत आसा, वायट आसा करचें न्हय म्हणून सोडत आसा, आनीक सायड बरयल्लें आसा तुगेल्या प्राणाक हानिकर आसा, हे खावचें न्हय म्हणून सांगलें वयकेची दिवसाची आमी ताजे बद्दलची व्यसनीभूत जावन घेवन वता आसाचे. ते तुमी मान्य केले, हे मान्य करतानाची. सो अशीची आमगेलो मनुष्य स्वभाव अशी जाल्लो आसा. संपूर्ण देशांतू उट्टू कडेन एक टायप आचरणेक आमी हाडटानाची. थंय कशी तुमी आचरणेक हाडले ना मार्या, थंय हांव हॉटेलांक खाल्लें म्हळ्यार म्हागेल्या प्राणाक वायट जाता म्हणून तुमी खावचें गेले ना. ना बसार गेले म्हागेलो प्राण वता म्हळ्यार कितें तुमी चडील ना. हॉस्पिटलाक गेल्यार म्हागेलो प्राण वता म्हळ्यार कितें ना. हांगा प्राण वता म्हणून बरोवन सांगले वयकेची वापस ते खाता आसात. सो असले दोन तरेचे आमगेलें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें आसा. हे केन्ना पर्यंत चेंज जायना तेन्ना पर्यंत आमी मुखार वचचें जायना. तातूंत रामालें केलो पालन करताची, केलो पालन करचें जायना. केलो कशी करताची म्हळ्यार उठू रामाले हे, किंतु आनीकची वैमनस्य कुटुंबांतू बाकी उठू गुण बरे आसा, बरे दान करता, बरे आनी कसकी करता, किंतु केलो विशयांत मात्र आनीकची चेंज जालना. सो असले मस्त रितीचे चेंजीस आमकां पळोवचेक मेळटा. चड समय आमी घेनाची. रामाले जन्मोत्सवाचे मुहूर्त लागीं आयिल्ले निमित्तान हांगाची आमी प्रवचनाचे अंत्य करका पडटले. किंतु मुखावेल दिवसांतू आमी कसकसने प्रवचन रुपार तुमगेल्या येद्रा सांगता आसाची. त्या उठूची ऑडियो विडियो रुपारी फाल्यां तुमकां आदर्श धामाक पळोवचेक तुमकां मेळटा. तसलेची स्क्रिप्ट रेडी करून घेनू जनांक मॉरल कोण कोण आदर्श धामा येता तो हे रामाले एक मॉरल घेवन घेवन वच तशी एक वेवस्था आमी करत आसाची. मुखावेल दिवसांतू त्या पळोवचेक तुमी सर्व लोकांनी येवका.
आणि एक इम्पॉर्टंट विषय कसन की म्हळरी मुकाविल वर्षाचे चातुर्मास्य व्रत आमगेले हे केंद्र मठ परतगाळीन तू करताची. त्यानिमित्तानं सर्वही लोकांना त्या चातुर्मास्य व्रतांतू सहभाग जाऊ का म्हणून घेणं ह्या संदर्भारी आमंत्रण करताची. आईच्या दिवसाक आईल तसले सर्वही समाज बांधवांक रामदेवाल संपूर्ण जावो अशी रामदेव विठ्ठल आले की प्रार्थना करीत आमगेला मी मंगल घडे ताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.